रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकाच्या भक्तिकानो हे परबेचे संभ्रमणेक तयारी जावन आम्ही करच्या या नोवेनाच्या 7व्या दिसा आम्ही पावल्या. आणि आज विशेष म्हणून जंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज आसा म्हणल्यार ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आणि आमच्या सकड दानी पासून आमी विशेषतरान मागता. हे देवाळ बांदून आजीक 27 वर्सां जालीं. आणि हे देवाळ उबें जावंक जायत्या दानींनी आदार केला. तुमच्या मदें हांगासर आसतलीं. आमी तुमच्या सगळ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आमी दानी खातीर मागता आसतना आज आमी नियाळसो तो विशय जर जंय आमचें दिर्वें आसा थंय आमचें काळीज आसा तर आमी एक दानी जावच्याक आमी संतोशान हेरां कडेन आमचे कडेन जें कितें आसा तें वांटून घेवंक जाय जाल्ली आदार करपा आमी मागता. आनी आतां हे वक्तें दिर्वें युकरिस्ताचें दिर्वें घेवंक आमी हांगासर जमल्या. तर आमचे काळीजांनी आमी नितळ करया. आमची सगळीं पातकां आमी वळखून घेवन हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या गुन्यांव सांगता. मनाची कोणकोणाद सारून वायट कदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून सदांच अहंकार मरली सगळ्या आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वरूपद्वेदार देव आमची काकूळट करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमच्या सगळ्या कसके गरजां खातीर आमच्या कुटुंबा पासून मागया.
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें चयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताची येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप इतले मोतीन दोरा जो कोण तोडेंच ओमता तो तोडेंच लुमता जो कोण दारा लुमता तो दारा लुमता हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं रोडून मुल्या बरी न्हय सुरसुरे करनी न्हय कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो तुमचे थंय सगळीं तेणी उदंत मापान आसाशें करचें देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हरीक बऱ्या कामाक दिवंक की तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकांत बरयलें आसा उदार हातान ताणें दुर्बल्यांक वांटलें ताचें दान धर्म ससनांक बालता ओमतेल्यांक बी आनी कावल्यांक उदाक उंडो मेलास करता तो देव दराल मापान तुमचो बियालोय चडयतलो आनी तुमचें दान धर्माचो फल वाडयतलो तुमचें उदार मोन आनीकय विस्तार करचे खातीर हर एक वाटेन तुमकां तो ग्रेस करतलो आनी तुमची कानीक आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटच देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली हे माया मोगाचे सेवे वरवीं तुमचे भावार्थाची तुमी रुजवात दितात म्हणजे क्रिस्ताची सुवार्ता तुमी मांडतात आनी पाळटात म्हूण आनी तुमचे लागीं कितें आसा तें तांकांय आनी हेरांकी उदारपणी तुमी वांटून दितात म्हूण समजून तो लोक देवाक अर्गां दितलो देवान तुमचे वयर आपली आबारदेणी ओतल्यान देखून तुमचे थंय माईपासाचे उमाल्यान बरोवन तुमचे खातीर तो लोक मागतलो वर्णूक नसो जाल्लो ह्या देण्या खातीर देवाक जावन अर्गां देवाचे उतार हे देवाचे उतार
तांकां वळखता आनी त्यो म्हजो पाटलाव करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें वा फांगरचें हाचो लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया ते कावळे, ते ओंपिनात ते लुबिनात, तांकां रुपी वा कोटा रानांत, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुखाप्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक कुणी सोडोवंक सकत. तर इतली चिल्लार संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशयांत तुमी कित्याक खंत करची. ती खाट फुलां कशी वाडटात पळया. ती गोळानात वा सूत वळिनात, तरी पूण सालमाव राय पर्यान सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एक फुला बरी न्हेसुल्लो ना. आज आसा पूण कितें खावचें कितें पियेवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अनबावरती ह्यो सर्व वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हणून तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज, हाचे सुवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजरांत तसलो चिरयो करा. सर्गी सारणां तसले दिर्वें पुंजया. थंय सोर सरशी येना, सानस कांतवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळिजी आसतलें. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. मम्मी हांव खंय थावन आयल्या. मम्मी वेर हॅव आय कम फ्रॉम. एक ल्हानशें भुरगें आपणाच्या आवय लागीं ही जावाब आयकल्लें तें भुरगें हांसून नासून आपल्या बापाय लागीं वचून तेंचो सवाल विचारता, डॅडी आमी खंय थावन आयल्या. डॅडीक विकासवादाचेर थोडो भावार्थ. विकासवाद तुमकां मंगनिंद मानवा. त्या देखून डॅडी म्हणटा, पुता आमी मांकडा थावन आयल्या. आमी सकट मांकड जावन आसल्या. ते विकासवाद जावन आमी सकास इल्लेशे आमचे बदलावन जावन आमी मनीस जाल्या. तशें जाल्यार आमी मांकडा थावन आयल्या. ह्या भुरग्याक दुस्पोट, ताका एका रितीचें कन्फ्युजन. ते परत आपणाच्या आवय लागीं वचून विचारता, मम्मी तूं म्हणटाय आमी देवा थावन आयल्या आनी डॅडी म्हणटा आमी मांकडा थावन आयल्या, तर नीज जावन आमी खंय थावन आयल्या. ताका मम्मी जाप दिवन म्हणटा, पुता हांव आनी म्हजें कुटुंब खंय थावन आयल्या म्हूण हांवें सांगलें. डॅडी आनी ताचें कुटुंब खंय थावन आयलां म्हूण ताणें सांगलें. हेंच सवाल म्हजे कडेन दिर्वें आसा की ना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. आसा जाल्यार कसलें दिर्वें म्हजे कडेन आसा. तर दिर्वें म्हळ्यार कितें? वॉट इज वेल्थ? वॉट इज ट्रेजर? Treasure is adequate physical possessions to live and flourish as human beings. दिर्वें म्हळ्यार
एक मनीस जावन जियोंक आनी वाडोवंक आमकां जाय जाल्ली ती मजत तर आमच्या जिवितांत आमी एक नदर मारली जाल्यार आमचे थंय जायतीं दिरवीं आसात. जावं पुरो लौकीक दिरवीं म्हळ्यार कितें जें कितें आमच्या संवसारांत आमचे कडेन आसा. दुडू, भांगार, आस्त, बँक बॅलन्स, अधिकार, नांव, कीर्त ही सगळीं लौकीक दिरवीं. आनी आसात कुडीचीं दिरवीं. आमी आमचीच कूड आमी व्हरोवन पळयली जाल्यार आमकां समजून येता आमचे ती कितली ग्रेस्त काय आसा. आमचे ते आसात कुडीचे विश्वे, दोळे, कान, हातपाय, काळीज, किडनी. केदाळ आमकां आमचे कुडीचे विश्वे सोमा फंक्शन करिनात ते दाळ आमकां आमच्या कुडीच्या विश्वाचो महत्व कळीत जाता. त्या देखून आमचे ते जायती देणी आसात, जायती ग्रेस्त काय आसा आमचे ते वेळ आयकोवची सकत, समजोवची सकत. अशें आमी हर एकलेय आमच्याच विविध रितींनी आमी ग्रेस्त जावन आसाव आनी आमचे थंय जायत्या रितीची दिरवीं आसात. तर आमी आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करता आसतना आमकां गमन येता की जें कितें आमचे कडेन आसा तें शाश्वत न्ही, तें नश्वर. कित्याक भलायकी आज आसा फाल्यां आसतली म्हणली गॅरंटी ना. पयशे आज आसात आनी एक कडेन आसतली म्हणली गॅरंटी ना. त्या देखून सिराकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता वॅनिटी इज वॅनिटी, एवरीथींग इज वॅनिटी. सगळेंच पोकळेपण. जें कितें आमी आमचे कडेन आसा म्हणून चिंता तें निजाकी आमचे कडेन आसा म्हणली गॅरंटी आमकां ना. जर आमचें काळीज ह्या संवसारी नश्वर सोडून वेच्या त्या दिरव्यांचेर आमी कांसयलें तर आमच्या काळजाक फकत आमी दितल्या दूख आनी धोको. कित्याक म्हळ्यार आमकां जायत्या जाणाऱ्यांनी सांगलें आसा हो संवसार एक सोंको, द वर्ल्ड इज अ ब्रिज. आनी आमी सगळे ह्या संवसारांत आसचे पयनारी. आमी हो संवसार उतरोवन वचोंक आसा. कोणी ह्या सोंक्याचेर घर बांदून रावना. त्या देखून आमी हो संवसार सांडून आमी उतरोवन वचोंक आसा. कितले बेगीन आमी हें सत जन जाता, हें सत मानून घेता, तितले बेगीन आमकां सासणाक बाळचत आसल्या त्या दिरव्याचो पाटलाव करूंक, त्या दिरव्याचेर आमचें काळीज कोसोवंक साध्य जातलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दिरवें आमी सांगलें मनीस जावन जिवंक उपकाराक पडचे तसली वस्त. तर मनीस जावन जिवंक आमकां फकत हें संवसारी दिरवें पुरोगी. आमचो अनुभव आमकां सांगता खंडीत पावना. कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज त्या सरणांतल्या दिरव्या कुशीन ओडता. आमचें काळीज संतोशाक आशेता. जर संवसारी वस्तू आमकां संतोश दितात, संवसारी वस्तू मात्र आमचे दिरवे म्हणून आमी आमच्या काळजाक सांगलें जाल्यार हें काळीज ह्या संवसारी वस्तूंकूच लोबधन आसतलें. विशेश जावन संवसारी वस्तूंक आमीच बली जातले. हांव आत्मीक शिकोवणदारां विशेश जावन कार्मेलीत सांत आनी सांतीन कुर्साचो सांत जुवांव आनी आविलाची सांत एरेज आमकां देव म्हणल्या त्या सासणाक बाळतात असल्या दिरव्याची वळख करून दिता. पूण आमच्या काळजाक ह्या दिरव्याची वळख, ह्या दिरव्याची झळक, ह्या दिरव्याची रूस आमी दिवची कशी? आमचे मुखार आसचें सवाल हें, हाऊ टू कन्विन्स अ मंकी दॅट हनी इज स्वीटर दॅन बनाना. मांकोड चिंता केळींच भोव रुचीक, त्या मांकडाक मूग केळ्यांचे की चड रुचीक म्हणून समजोवचें कशें? मांकडाक असली समजून दिवंक इल्लेशे कश्ट मारतीत. तरी आमी येदोळ सांगलें आमी मांकडा जावन आयिल्ल्या न्ही, आमी आयिल्ल्या
आमी आयिल्ल्या देवातावन तर देवातावन आमी आयल्या जाल्यार हे देव म्हणलें दिरव्याची झळक आनी वळख करूंक आमकां चड कश्ट जावचे नात. देव सावन आसा लिपोवन दवरलें तें दिरवें. ह्या दिरव्या खातीर केल्यांत आमची काळजां. हेंचो समजलो भगवंत आगोस्तीन म्हणटा, आमची काळजां तुजे खातीर केल्यांत सर्वेस्परा. ती तुजे बगार तुजेर विश्वास घेतल्या भागार त्या काळजांक विशेव मेळचो ना. Our hearts are made for you and they are restless until they rest in you, Lord. आमचे काळीज ह्या देव म्हणल्या दिरव्याचेर कसयलें जाल्यार त्या काळजाक खोरो आनी बोरो विशेव मेळटलो. ना तर आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले परी आमी रेस्टलेस जातल्या, आमकां भिरांत येतली. कितें जेवचें कितें खावचें म्हणल्याचेरच आमी होंदून जियेतल्या आनी ना समाधानाचें जिवीत आमचें जातलें. कित्याक संवसारी दिरव्याची थोडी लक्षणां अशीं आसात. संवसारी दिरवे आमकां आकर्शीत करता. बंगले कार घरां ग्रेस्तकाय कोणाक आकर्शीत करिना. संवसारी दिरवे आमचे थंय एक आशेची बांयच कोणता. ते थळ नातली बांय ती. संवसारी दिरवे पुरो म्हणून कोणाकच बोगना. संवसारी दिरवे आमकां धदेस्पोर करता, सुशेग दिना, आमकां सोरांचे भिरांत. केदाळे दिरवे मुजे तावन वसोत घे म्हणलें एक खावचें न्ही. त्या देखून संवसार आमकां सांगता इन्वेस्ट कर, रिइन्वेस्ट कर आनी चड पुंजय. तर आमी हे संवसारी दिरवे पुंजोवंक पेसाडटा. कित्याक म्हळ्यार केदाळा आमचे थंय संवसारी दिरवे आसता, आमचे ते इश्ट चड आनी चड जातात. त्या देखून कन्नडान म्हणचें आसा, दुड्डिದ್ದವನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ म्हणून जायते जणी सारतात. हे संवसारी दिरवे आमच्या काळजान आशेवचो तो सुशेग दिवचो ना. त्या देखून आमी सर्गी दिरव्या कुशीन आमी आमची मेटां काडूंक जाय. तर पयल्यान पयलें सासणाक बाळटा तसल्या दिरव्याची जळक आमी घेवची आनी ताचेर आमचें काळीज तंबोवंक आमी प्रयत्न करचे. कुर्साचो सांजवाऊ आपणे बरयल्ल्या स्पिरिच्युअल कॅन्टिकलाचेर 3ऱ्या स्थांजांत आमकां सांगता, सर्वेस्परा तुमचो म्हजें दिरवें, तुका सोदून हांव गुडे दोंगोरू पर्वत चडतलो. म्हळ्यार नवी वाट हांव धरतलो, कन्यांक हांव देंवतलो, म्हजे तावन जाय जाल्ले ते सॅक्रिफीस हांव करतलो. ही संवसारी फुलां हांव आरवचो ना. म्हजें काळीज ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याचेर हांव रावोंक सोडचो ना. म्हूण जातींक हांव भिवचो ना. सकड अटकळी वयर हांव जैत्यवंत जावन येतलो. संवसारी सासणाक बाळच्या तसलें तें जोडीचे तर आमी कशें पयल्या वचपांत आयकलें तशें आपलेशीपणांतावन आमी फळाफळ घेवंक जाय. तें आमी हेरां कडेन वांटून घेतलें जाल्यार आमी नितळ उदक वळच्या त्या जरी बरी जातल्या. पूण आमी सगळें पुंजावन दवरून आमचें काळीज पुंजयल्ल्या त्या दिरव्याचेर आमी कसयलें जाल्यार आमचें जिवीत मेल्ल्या दर्या बरी मिठाचें उदक जातलें. सर्गार दिरवे पुंजोवचें म्हळ्यार संवसारार बरें करचें. त्या देखून मादर तेरेसा अशें म्हणटा, हेरां लागीं वांटून घेवन आज म्हणसर कोणूच दुबळो जाल्लो ना. जो कोण हेरां लागीं वांटून घेता तो दुबळो जायना. आमी ह्या संवसारांत जायते फावटी पळयता, आमकां संवसारांत बापोय नाका, बापायचें जाय. तेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां जायते फावटी देव नाका पूण देवाचें जाय. आमचे देव म्हणल्यार त्या दिरव्याचेर आमी खंचोवंक शिक जाय. आमकां देवान जायती देणी दिल्यांत. देण्यांचो दातार देवाचेर आमचें काळीज आमी खंचोवचें.
देवान दिल्ली ती देणी आमी बऱ्या तरेन जिवची आनी हेरां लागीं वांटून घेवचें ते दळा आमचें जिवीत सफळ जाता आमच्या जिविताक एक अर्थ येता उदेंतीचे ज्योतिश आपणा संगी संवसारी दिरवी घेवन बाळकाक सोदून आयले बाळकाक भेटताच तांणी आडली संवसारी दिरवी त्या बाळकाक समर्पण तांणी दिली आनी काळजांत सर्गींचें दिरवें केन्नाच नाश जायना तसलें जेजू म्हणलें तें दिरवें तांणी आपणाच्या काळजांत घेवन ते दुसरेच वाट घेवन फाटीं परतले त्याच जेजू बाळकाच्या देव तेंपलांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या मोगाच्या न्हू त्याच जेजू बाळकाचे फेस्त संभ्रमूक आमी तयाराय करता त्या जेजू बाळकाच्या नोवेनाक आमी आयल्या तर आमी त्या उदेंतीच्या ज्योतिशा बरी आमची संवसारीक ग्रेस्तकाय त्या बाळका जेजूक समर्पण दिवची मनीस जाल्ले देवाचें उतर जेजू म्हणलें दिरवें आमचें आमी करून घेवचें आनी जायत्यांनी चलनातल्या ती नवीच वाट आमी चलची आपलेशीपणांतावन फळाफळ घेवची निस्वार्थीपणाचो शिकून उदार मोन आमचें कर्ण ही नवी वाट आमी चलोवंक आसा तर ह्या संवसारी दिरव्यां खातीर देवान आमकां दिल्ल्या त्या देण्या खातीर ग्रेस्तकाये खातीर आमच्या लौकीक आनी कुडीच्या दिरव्यां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया हेरां लागीं आमकां जाता त्या मापान आमी वांटून घेवया उर्बेन संतोशान आमी हेरां कडेन जें कितें आमचे कडेन आसा तें आमी वांटून घेवया अशें सर्गी दिरवें आमी पुंजोवया तर आमच्या काळजाक देव म्हणल्या त्या नव्या खऱ्या आनी बऱ्या दिरव्याची वळख करून ससनाक बाळच्या तसल्या दिरव्याचेर आमचे काळीज आमी कंसोवया आमेन बाबा बहिणीनो मुझे आनी तुमचे हे बलिदान स्वरूपद्वेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयस विचारवा सर्वेच पोर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय आमी अशें करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वरूपद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व सो आनी आमच्या फायद्या सो
प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणतात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता. Sekali susah bulan tujuh baba, segitu kajai jai jai, segitu kajai jai jai, servis purati nabi, kita kata jai jai. Segitu kajai jai jai, segitu kajai jai jai. या देण्या संगी आमचे जिवीत, आमचे दिर्वे, आमचे कुटुंब आमी बापाक समर्पण दिवया. देवान दिल्लें आमी हेरां कडेन वांटून घेतलेंच आमचे काळीज आमी हाळू करता. आमच्या काळजांत देवाक आमी स्थान दिता. तर देव म्हणल्या ह्या ससनीक दिर्वे आमचे करूंक जाय जाल्ली आदार कृपा आमी मागया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्ती घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्ती घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यांनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, ही म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगुट परगचुया. सोम्याची तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. बापा, जेजूच्या मरणोस आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कुडे रगत सेवन दिल्या मातसो मेजतांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या हापा घेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जेकीर बराबर तिका प्रतिमांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा मेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतां. हांवकार मरे देवाचे माये संगती भगवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जे कितें आमचे कडेन आसा तें आमी वांटून घेतलेंत आमी एकामेकाक भाव भयण म्हणून वळखून घेता. आनी देव आमचो बाप कळनातलें सरणातलें दिर्वे म्हणलें सत आमी मानून घेता. हेंच मोतीन दवरून आमची काळजां बापाचेर कोसोवन जेजून शिकयलेलें तें मागणें आमी भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्ष जावं. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरू वायटांतले आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत सुबकाय आमकां दी. सगळ्यांचें भाग आनी आमचे सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचें भरोशा नत्र केल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पोदव्याने मा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरा म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची पाप कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. सरणातलें दिर्वें जंय आमचें दिर्वें आसा थंय आमचें काळीज आसतलें. आमचें काळीज ह्याच दिर्व्याचेर आमी कोसोवंक आसा. ह्या शिळयेच्या जिवनाका पयल्यान आमी सगळीं सुभागी. आमच्या भितर येवचें म्हाका कळुना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमच्या काळजान आशेवचें सरणतलें दिर्वें जेजू आमच्या काळजांत आयला. त्या दिर्व्या संगी मौनपणी आमी थोडो वेळ करसुया. त्या दिर्व्याची झळक, त्या दिर्व्याची वळख, त्या दिर्व्याची रूस आमी अनुभव करया.
जेजू तूं म्हजें दिर्वें तूं म्हजें सर्वस्व तूं एकलोच पुरो म्हाका सदांच म्हजे संगे राव जेजू प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन वचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागताव जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखानू आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो आयचो दीस नोवेनाचो 7वो दीस आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें आनी सर्व दानीं खातीर मागचो दीस